मोदी सरकाराच्या काळात देशांतल्या अल्पसंख्याक समाजान जायत्या योजनांचो लाभ घेतला। भाजप सरकारान सत्तेर आसतना अल्पसंख्याकांच्या विरोधात एकूय पावल उबारूंक ना अशें मंत्री मॉविन गुदिन्हो सांगता। प्रधानमंत्री एका समाजाच्या विरोधात आशिल्लो जाल्यार हज कोटा वाडोवन घेनाशिल्लो। हे आनी कितलीशीच उदाहरणां आसात ती दाखोवन दितात भाजप अल्पसंख्याकांच्या विरोधात ना म्हूण अशें ताचें म्हणणें। बीजेपी गव्हर्नमेंटान सत्तेर आसतना एकूय सिग्नल अशें दिवना की एज इफ ते मायनॉरिटीचे एगेन्स्ट आसा। हांव मायनॉरिटी लिडर जावन आसा, दो माय कॉन्स्टिट्युएंसी 78% हिंदू डॉमिनेटेड। आय बीन फ्रॉम दॅट कॉन्स्टिट्युएंसी। दाबोले हांव 3दा जिखला, पूण हांव म्हणपाक शकता हे हांव जॉयन जाता तेन्ना आनी तेज्या आदीं डेप्युटी स्पीकर आसतना हांव नरेंद्र मोदीजी सपोर्ट करतालो ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंब्ली। हियर इज अ गुड लीडर, इट इज आवर डेस्टिनी, दिस मॅन वील टेक आवर कंट्री रायट ऑन टॉप। काँग्रेसीन आसतना सुद्धा माझे हे विचार आशिल्ले। माय डिबेट्स आर देयर बिकॉज आय फेल्ट एनेमर्ड बाय हिम। आज लोकांकूय हें चित्र दिसता दॅट देर इज नो ऑल्टरनेटीव, टिना फॅक्टर। आनी हें सगळें उलयतना मायनॉरिटीचेर जे एगेन्स्ट आहा म्हणटा, म्हाका नॅशनल लेवलार 2 वस्तू सांगपा जाय। रिकॉर्ड काडून पळयल्यार आमचे मुस्लीम भाव हज पिलग्रिमेजा वयता, जो कोटा तांकां मेळटालो, बाब नरेंद्र मोदी ते रूलर थिंगा आहा ते सावदी उलोवन हो कोटा डबल न्हू ट्रिबल जाल्लो आसा। तो तरी मुस्लिमांचे एगेन्स्ट आसलो, एक कम्युनिटी सारकी ताका नाकारली जाल्यार हो हज कोटा तुमी मुद्दाम फायंड आउट करा, गुगल करा। 3 times द नंबर्स आर नाव ट्रॅव्हलिंग एंड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया सिन्स मोदीजी हॅज कम टू पॉवर इज डुईंग दिस। दुसरो आंकडो, स्कॉलरशिप्स जे आमचे मुस्लिम भाव भयणी दितात शिक्षणा मळार या, इट हॅज मल्टिप्लायड टू मोर दॅन 100 million scholarships. This is a matter of record. पयर आमचे UK, one of the reporter when she went there, she was questioned in one of the Oxford University, one renowned journalist, she gave figures where support to Muslims through scholarship is more than 3 times during that short tenure of Modi for 10 years.